ना. डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार हांव म्हणना की सगळे आमी जे करता ते सारखे आसतले काय सगळे खंय तरी वयर सगळे जावयेत. पण एक लक्षात तुम्ही घ्या, जे लोक इतले बोव मारताले, जे लोक इतले म्हणटाले की बाबा आमी 17(2) सेक्शन कॅन्सल करता, तर कोर्ट हेज अपेल्ड द 17(2) सेक्शन. 17(2) सेक्शन अपेल्ड केल्ले आसा. तुम्ही जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे म्हणजे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून. 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना. 17(2) आहा तशें आहा. काही गोष्टी आम्ही जे केल्या ते कोर्टान अपेल्ड केल्ले आसा. कांय गोष्टींचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोष्टी करपाक जाय. आमी जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेजेन एक पॅरा आशिल्ली. ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा. ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून. आनी ते एक्चुअली गरज आशिल्ली. आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो ते रिजनल प्लॅनान जाय ते तुटी आहा. आनी ते तुटी जर सारखे करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली. कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकांकडे एक आधार नाशिल्लो की कोणाकडे वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या, आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय. तर हे सगळ्या गोष्टीचेर हांव डिटेल वचना. मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदता की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले, ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना. आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा. आमी रावले 230 कोर्टांनी डिटेल हे दिल्ले आसा. काय गोष्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा, काय गोष्टी कोर्टान सांगले हे सारख्या. रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन. रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय. तुम्ही आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला तेका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळ्या गोष्टी आमी हाडलेले आसा. आनी सगळ्या गोष्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता. म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतात. 17(2) हेज्यान जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्ट्रायकली तेजेर हांव विचार करता. कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें. आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक. एक आमी एक लक्षात घेवंक जाय, आमकां विकास चाललो जाय, बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. तुका आनी येता सांगता. आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोक आज जे सगळ्या गोंया राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचे डेव्हलपमेंटाचे काम हांवें पळयलां तुमचे ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्ले आसा. एक लक्षात घ्या, गांवांनी तुम्ही आयज गांवांत रावतात. गांवांनी जर तुम्ही पळयल्यार तुम्ही पळयता की लोकांक वेगळ्या तरेची राहणीमानीची सोय सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय. हो आमचो नेने आयज वाळपय रावता. वाळपय तुवें पळयल्यार परिस्थिती आयज सगळी बदलपाचो हांवें प्रयत्न केला. बरोबर आहा काय ना. आनी थंय सेमी अर्बन एरिया ताका थोड्या वेळान डिक्लेअर करपाक टायम लागचो ना जेन्ना तूं त्या तरेची सोयी सुविधा हाडटा. पूण आमचो प्रॉब्लेम कित्याक, आमचो प्रॉब्लेम चडसो थंय वायल्ड लायफ सँच्युरीन इतर काय घालता. तुका डेव्हलपमेंट करपाक थोडो एरिया गावता. थोडे एरिया गावल्यार आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून ते करपाची गरज आहा. जें कितें आयज हांवें पळयलां ते ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें. नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें. कांयच जावंक ना. आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता. मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा. मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो. तो व्हरताना आमी बी आमच्या मनान कितें आसा आनी हायकोर्टान जें कितें दिलां एक लक्षात घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानता. आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन ते वेगळे तरेन ते इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळे तरेन करपाची गरज आहा. ते वेगळे तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लेम ना. म्हणूनच आमी 39A हाडले. 39A हाडले उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे नाशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळ्या गोष्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना. आमी एक लक्षात घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटाले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट. 17(2) चेर ते वचूंक ना. सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आहा. ते कशें ट्वीक करपाची गरज आहा तेणी सजेशन केल्लें आसा ते आमी स्टडी करता. ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले.
आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमी आमचे जे कितें आसा, आमचे सरकाराचें कितें मत आहा तें मांडपाक. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की डेव्हलपमेंट इज ऑन गोईंग प्रोसेस. आणि डेव्हलपमेंट, अँड आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह दॅट एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो दॅट डेव्हलपमेंट हॅज टू बी अ बॅलन्स डेव्हलपमेंट. आम्ही एक करता, तुम्ही तर ठराविक गोष्टी केले ते ठराविक हायलाइट केले, तुमकां बी कळचे ना की कितें चल्लां तें. 3550 स्क्वेअर मीटर ती सर्वे नंबर, त्याची इतली एरिया कितें जाता ते तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350, म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता, हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. या 3 महिने भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिझर्व. आणि जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आम्ही डिस्ट्रक्शन आणि तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारखे न्हू, आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयाचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवं न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली, आयज तुमी सगळे मोपाचेरूच वयता न्हय सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजे काय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता, त्याच बरोबर त्यांनी सजेशन दिल्लें आसा सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे सजेशन त्यांनी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्ले आसा. तो जे सजेशन करता, जर त्यांनी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय, तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोष्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे आयजची परिस्थिती. दुसरी गोष्ट, 3550 सर्वे नंबर आम्ही आयडेंटिफाय केल्या मॅनग्रोव रिझर्व करपाक, पण ते एक्झॅक्टली मॅपिंग करून ते कशें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न. सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन आमी दिवचे ना कितेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक. हे सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅनाचे बी व्हडलो विशय, लोक ते भरून काडटा आनी मागीर तेजेर बिल्डींग बांदतात, ते आमी दिवचे ना. आनी त्याच बरोबर आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की ग्रेडियंटार आमी कितेंच दिवचे ना. जर कोणी तरी ग्रेडियंट चेक करून ते दिल्यार मागीर ते गोष्ट वेगळी. हे जे आता कोर्ट केसाचे जे निर्णय आयला, कोण तरी म्हणटा की विक्ट्री ऑफ द पीपल आनी ते काय, आनी हांवें पळयल्ले आसा ते कोण तरी राजकारणाचो उपयोग करून सुद्धा म्हणून त्यांनी बी ते कोर्टाची ऑर्डर वाचपाची गरज आहा. कोर्टाची ऑर्डर वाचल्यार मागीर त्यांनी तेजे स्टेटमेंट दिल्यार काय हरकत ना. आनी ऑलरेडी आमी गेले 2 वरां आमी आमच्या लॉयराक सांगलेलें आसा ते वाच आनी आमकां सारकें एक्सप्लेन कर कितें आहा ते. आयज आमी ते सुप्रीम कोर्टाक आमी ठरयल्लें आसा, नोट ऑलरेडी मूव केल्लो आसा की आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी ते व्हरतले. एक लक्षांत तुमी परत मिडियाचे भाव आयल्या की 6 वीक्स टायम हॅज बीन गिवन. There the court has stayed its own order so that we get time to go to the Supreme Court and place our view. By the time we go to the Supreme Court and place our view, lot of things will happen. There are multiple things the government has options of doing, and we will work within the framework of the advice given by the judiciary. We will also try to understand what has been told to us, and same time they have not said that you cannot make corrections and all. The methodology what you should adopt in terms of the rule regulation and tweaking of the rule regulation, we will examine it, and accordingly we will place it before the Supreme Court, and then accordingly we will take it forward. एक तुम्ही एक लक्षात घ्या, Section 17(2) stays, and Section 17(2) what the court has said is that they are staying or they are reviewing the rules, regulations and guidelines so that we are able to frame in a different manner. But for now, 6 weeks time is given to us to approach the Supreme Court, and we are approaching the Supreme Court. We will have a battery of lawyers that will approach the Supreme Court, take up the state stand. There are people who are affected, they may also go to the Supreme Court, and we are as a state here to protect and see that balanced development takes place. And also we will see that everything that we have done in the we have seen that when 16B came, 16B got stuck for 4.5 years. People investor sentiment also is to be protected. The environment also is to be protected. योगायोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री बी माझे कडेन आहा. त्याच म्हणूनच तुमकां सांगलेलें आसा की 3550 सर्वे नंबर आमी मॅनग्रोवान घालपाचें आमचो प्रोसेस चाललेलो आसा. आमी ते नोटिफाय करपाचे प्रोसेस चालू केल्लो आसा.
ऍक्टिव्ह एंड इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन्स तेजेर बी आमचें काम चालू आसा. पूण कोर्टान जे निर्णय दिला आमी सदांच ज्युडिशरीक मानता, आमी सदांच ज्युडिशरीक सलाम करता. कित्याक ज्युडिशरी इज अल्टिमेटली सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द इंटरप्रिटेशन, वॉट एवर द advice and whatever the directions they give us, we will go by that direction. But today we must say that the section 17.2, I'm very happy that section 17.2 has been upheld by the court, but as far as the rule regulation is concerned, they have said, and they have not said that correction cannot be done. They have said to use the regional plan as a base plan, which has been used, and the correction can be done. But same time, the further interpretation will be taken up to the Supreme Court. We are not going to wait for 6 weeks. I think by next week we are going to the Supreme Court. We will put our point of view. We will also put our strategy in front of the Supreme Court, and we will also take the advice of the Supreme Court. We will also integrate the advice given by the judges of the High Court, respectable, and the senior judges of the High Court who have said. So we will integrate both these things, put our point of view to the Supreme Court, so the Supreme Court then accordingly can interpret and tell us exactly what we have to do. As far as 17.2 section is there, I am only appeal to the media. तुम्ही जेन्ना न्यूज कितें येता न्ही तुमी सोमतेच छापून काडटा. आनी 17.2 रद्द केले, 17.2 रद्द केले, मागीर आमकां मागीर सांगचें पडटा बाबा 17.2 रद्द करूंक ना. रूल रेग्युलेशन जे कितें आहा आनी गायडलायन्स त्यांनी ते ट्वीक करपाक लायिल्ले आसा, म्हणून ते त्यांनी स्टे केल्ले आसा. सेक्शन 17.2 चे कांयच जावंक ना. सेक्शन 72 आमी हाडलेले लोकांच्या हितान हाडलेले, लोकांक आवाज दिवपाक, नाल्यार लोकांक रिजनल प्लॅनान करेक्शन करपाक आवाज नाशिल्लो. पण आयज कोर्टान जे कितें सजेशन केल्या, कोर्टान जे कितें डायरेक्शन दिल्या, आमी तें आनी आमी सुप्रीम कोर्टान आमचो विशय कितें मांडपाचो ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी हांगा कांयच ना. कितें आसता, केन्ना केन्ना कितें जर जालें तर केन्ना केन्ना चेंजीस जाता, कितें कितें वेगळ्या तरेन मॉडॅलिटी वापरपाची गरज कांय हरकत ना. That's why there is something called judiciary. Judiciary tells you and you have to obey that particular thing. And luckily, in today's time, the court has been kind enough to give us 6 weeks time to approach the Supreme Court. If the court was not wanting to give a direction straight away, they would have straight away given the order. They have given us 6 weeks time to approach the Supreme Court to get relief for the state, which we are doing. So there is nothing wrong. We have to face realities of life, and we have to also say that as far as the Minister for Town Planning, that balanced development in the state will take place. जर कितें खंय ट्वीक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ह्या ट्विकिंग एंड रूल रेग्युलेशन आमकां आनी स्पेसिफीक आनी वर्डिंग आमकां चेंज करपाक जाय, कांयच हरकत ना वर्डिंग चेंज करपाक. आनी जे आमकां दिसता की ते वर्डिंग आनी ते ट्विकिंग ऑफ द पॉलिसी जे करपाक जाय ते आमी करतले. करतले म्हणजे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट. खबर ना म्हाका एक्झॅक्टली. तुम्ही सगळे पेटिशन वाचता न्हू, ते पेटिशनाक दिया म्हणून सांगता. आनी एक सांगता, पेटिशन ते सगळें बरें आहा, पण एक लक्षात तुम्ही घेवन जाय, कोर्टान आमकां सांगलें की आनी म्हायती दिया म्हणून तेच पेटिशन गेल्ले. ते जेन्ना पेटिशन आमी गेले, आयजचे दिसा तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार त्या हिशोबान जाल्यार 0 जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून सांगपाक काय हरकत ना. सांगपाक काय हरकत ना, कारण ते फायनल नोटिफिकेशन खंयच घालूंक ना. तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय, जेन्ना कोर्टान आमकां सांगलें की आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, आमी अग्री जाले न्ही आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक, परत नोटिफाय केलें आनी फायनल नोटिफिकेशन येवंकूच ना. म्हणून फायनल नोटिफिकेशन जेन्ना येना आनी हे जे तुमचे कोण कोण भोव मारता आमी तांकां मारून दी, नो प्रॉब्लेम. तेणी मातशी शिकपाची गरज, ते नवेन न्ही, ते नवे भुरगे आमकां 20-20 वर्सां जालीं. I am interpreting exactly what the court has said. Don't take any words from my mouth. I am only saying what is being said. And आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमकां सगळ्या गोष्टी विचार करून करचे पडटा. आमकां सगळ्या गोष्टी विचार करतना आमकां विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आमी हांगा एक लक्षात घे, जज and the judiciary is one of the most powerful verticals of the nation, and we are here to go by what they say. But same time, I am very happy that the judge and the court and the bench has given 6 weeks time to the state government to put its view across to the Supreme Court, and they have stated their own decision and are allowing us to go to the Supreme Court. So by the time we go to the Supreme Court, a lot of things will happen in 6 weeks. A lot of things can happen. We may bring a different type of policy. Let us see how it happens. सर कोर्टाने एक अनेक शेरा मारला की जी झोन चेंजिंग साठी जी देखरेख कमिटी होती ती योग्य काम नाही चुकीचं आहे. त्यांनी सांगितले, आय डिडंट वांट टू टेक दॅट डिसिजन at that point of time. That's why we appointed the Supreme Court. That power rests with the board. Board cannot delegate its power. So now we will not delegate the power. The board will decide on all these things. So what's the big? एक लक्षात तुम्ही घ्या, आणि माझे पावर आणि एक्सपर्ट्साक दिल्या.
ते जर चुकीचे आहा ते हांवूच एक्सपर्ट जाता आनी करता. सो जे सजेशन्स हायकोर्टान दिला ते सजेशन्स चेंजेस करून आतांच सांगलें सुप्रीम कोर्टान हांवें तुका चेंजीस करून वयता म्हणून सांगूं ना. हांवें सांगलें तेणी कितें सांगलां तें लक्षांत घेवन मागीर आमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन वयता तेन्ना आमचे लॉयर आमी तेंच्यांनी कितें सजेशन केलें तें सगळें लक्ष दिवन मागीर आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. Mr. Rane, It is important to respect the view of the Mr. judiciary. Rane, the court has not disposed the matter. So Doesn't matter. when it is still pending, why do you see a need to go to the Supreme Court? No, that is my. Can't this be remedied? No, in that is not. High The Court court itself? has given us option to go to the Supreme Court. So whether we go to the Supreme Court, at the moment we are going to the Supreme Court, and that does not mean that we will not take the view of the judiciary. I have said very clearly that the respectable judges and the judiciary, what viewpoint they have taken, we will go with that viewpoint also. No, it does not mean that we will not go by what they are saying or not going. But I cannot disclose all my strategy. No, not card. This is not a game. It is a view. They are respectable. Their judiciary is the most respected vertical of society. I respect them, and we have to respect them. And what way we go and what we take from here and what we want to add there and what we want to place there, there is a big 6 weeks period in which for us to do it. And as far as investor sentiment in the Goa, in the state goes, we are here to protect investor sentiment. Same time, we have to respect the view of the judiciary. We have been given time to go to Supreme Court. We will go. एक सांगा म्हाका सर, तुम्ही आता ओके तुम्ही सुप्रीम कोर्टात वतले पण जो हायकोर्टान पळय जो एक आदेश दिला तेका लागून तुमचे एफर्ट्स मातशे हे जाले ना रोल बॅक जाले अशें दिसता म्हाका काय मातशे पिछेहाट Last- जाली तुमच्या एफर्ट्साची ना एफर्ट फुकट गेले एफर्ट्स अशें ना दिसता ते तुका दिसता म्हाका काय दिसता दिसना. म्हाका इतलेंच दिसता की ज्युडिशरी आमी मान दिता आनी ज्युडिशरीन जे कितें सजेशन्स काय गोष्टीचेर केला तेजेर ट्वीक करपाक काय हरकत ना पूण ते हांव करतलो काय कशें करतलो काय कोणाची एडवायस घेवन आमकां करपाक जाय तें आमकां करचें पडटलें आनी करपाक कांयच हरकत ना. You spoke about this 3,550. Now, 3,555 survey numbers in the next 3 months will be notified as mangrove reserve. I'm only asked the Government of India agency to re-verify and correlate. So there will be no escape from those 3,555 survey numbers. That is my decision, and that decision I will again discuss with the Honorable Chief Minister and my party president, Mr. Damunai, that this is my view, and their view also has to be taken. After all, I belong to a particular national party. I must see that their view is also but taken. if you bifurcate north and south, how much is the area north and south? त्याच एरिया तुका आतांच सांगले रे हितून ते एरिया एक्झॅक्टली कितली हा हा. ते एरिया आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एजन्सी अपॉइंट करपाची आमी प्रोसेस चालू केला सर्वे नंबर आयडेंटिफाय केला पण ते एक्झॅक्टली एरिया किती हा ते करपाक आमी घेतलेले आसा पूण हे नोटिफाय जातले आणि जर कोणी त्या कायद्यान जे आमी हाडटा आणि जे आमी नोटिफिकेशन हाडटा ते जर कोणी तोडपाक गेले तर तेजेर भयानक अशी फायन आणि त्याच बरोबर आमी वेगळे तरी एक्शन आणि सेक्शन्स आमी घालतले म्हणजे ते कोण ते करपाक फुडें वचचो ना. आता हे मॅटर सगळ्या कोर्टान असं करून सगळें कितें प्रोसेस बी आतां स्टँड स्टील उरलो न्ही. कित्याक तूं टेन्शन घेता हांव ल्हान मंत्री तूं इतलो टेन्शन कित्याक घेता? हय जीएमसीन विजीट केल्ली आनी जीएमसी आयज कित्याक सगळे जीएमसीन भोवलो म्हणून जायना हांवें ठरयलां की एक डिपार्टमेंट गपचूप सरप्रायज करून त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां ते डॉक्टरांचें कितें मत आहा तें हांवें घेवपाचें हांवें केलें. आयज म्हाज्या स्वताच्या पयशाच्या खर्चान हांवें ती एसी लाय म्हणून सांगलें आमी सरकाराच्या प्रोसिजराक रावना हांवें तांकां म्हाज्या मनशाक एसी लायता ते भुरगीं आहा ती ल्हान भुरगीं NICU PICU भुरगीं आहा तांकां एअर कंडिशनाची गरज आहा टेम्परेचर कंट्रोलाची गरज आहा. हांवें ऑलरेडी म्हाज्या मनशाक आमी आमचे फ्रेझेल अरावजो म्हणून आहा तेज्या हेल्थाचे सगळे पळयात तिका हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे सगळे आयज एसी ताबडतोब आमी हे सगळे घालपाची फुडल्या 2-3 दिसां भितर हांवें 15 एसी म्हाज्या खर्चाक हांवें घालपाचे हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. भुरग्यांचो जिवनाचो विशय आहा ते टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय ते रिपेअर जातले आनी ते फुडें वयतले म्हणून तशें हांव रावंक शकना. हे म्हाजो स्वभाव तो. आयज देवान म्हाका सहकार्य केल्लें आसा देवाचो आशिर्वाद हांव करूं शकता ते हांव करतलो लोकांच्या हितान जें कितें आहा तें आमी करतलो पूण त्याच बरोबर तो जो विंग आहा ते विंगाक म्हाज्या मनान आहा की ते कितलेंय बेगीन जाता कित्याक वुमन एंड चायल्डाचो आमचो ब्लॉक करपाचो आमचो पयलींच्यान आमचो प्रयत्न आशिल्लो. वुमन एंड चायल्ड ब्लॉक जाय म्हणजे इंटिग्रेटेड ICU PICU NICU आनी विमेन एंड डिलिव्हरीचे सगळे एका ब्लॉकान आमी तेन्नाच्यान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमी प्रपोजल घातलेले ते हांव परस्यू करता. पूण हे जेन्ना अशे गोष्टी जाता हांवें इवन आमच्या MSक बरोबर घेतलेले आसा प्लस आमी एक नवें डायरेक्शन दिल्लें आसा CMOक कॅज्युअलिटीन
जेन्ना PHC CHC त्यान एक मनीस येता हॉस्पिटलान आनी तेजी ECG चेंजीस आसा ते कॅज्युअलिटीन ताका व्हरपाचो ना, कार्डिओलॉजी वॉर्डान तुमकां सोमतो व्हरपाक जाय. अरे हांवें ताका विचारले एक प्रश्न, अरे हांव एक मंत्री हा, ओके, माझे ECG माझे हार्ट बी सामके यंग हा, ते तुम्ही चिंता करू नका. माझे हार्ट काय जायना ते ECG तू म्हाका वळखता इतले कोणाक सांगता ताका सांगता हांव कोणाक सांगता ते सांगता रे. म्हणजे काही सोडा तुवें तयार केला न्ही ते काळी जालां ते दिवपाची गरज ना. तुवें पळोवंक ना की आतां हांव कांयच उलयना म्हणून. पण एक लक्षात घे, ECG चेंजीस जेन्ना जाता, आतां फाल्यां पेडण्याचे मनीस आयलो, ते ECG चेंजीस जे मनीस जाला ते नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिला ते CMO आणि आम्ही मेडिकल सुपरिटेंडंट आनी डीनचे नजरेक हाडून दिल्ले आसा की ते पेशंट ताका तुम्ही कॅज्युअलिटीन व्हरपाचे ना, त्या मनशाक तुम्ही सरळ कार्डिओलॉजीन वचूंक जाय. त्या दीस हांवें आमचे जायत्या भुरग्यांक आमी ट्रान्सफर करून आमी कार्डिओलॉजीचो वॉर्ड ओपन केले, अनदर 63 बेड्स आणि वॉर्ड नंबर 63 आणि एक 30 बेड्स आमी ऑपरेशनलायज केल्ले आसा. इतलेच खातीर ऑपरेशनलायज केल्ले आसा कारण हे भुरगे अरे ECG चेंज जाता, तो उरतलो काय ना, तो फाल्यां कोण जबाबदारी घेतलो, ताका मेडिसिनान घालून मागीर तेजे नंतर कार्डिओलॉजीन घालपाचें हे कसलो न्याय जालो. आनी म्हणूनच हांवें तांकां डायरेक्शन दिलें आनी हांवें स्ट्रिक्ट सांगला CMO, म्हाका जर असली केस परत गावली हांव सरळ सस्पेन्शनाचे ड्रायव्ह हांव परत एकदा चालू करतलो. कारण लोकांच्या जिवनाचो तुझे फॅमिली मेंबराचो फाल्यां ECG बदलला आनी तूं ताका पणजे हाडटा, ताका एक 2 वरां हांवें थंय काय केलें, अरे तेजें कितें जातलें, हृदय तुका सांगून बंद पडना, तेन्ना ते एक्शन जावपाची गरज आहा. म्हणून ताका थंयच्या थंय आमी कार्डिओलॉजी वॉर्डान आमी तांकां डायरेक्शन आनी हे सगळे आतां हांवें गव्हर्मेंटाचे थ्रू डायरेक्शन दिवपाचें चालू केलां. PNRC पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब त्याचे पोस्ट जे थंय वसूंक जाय ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान केल्या. आयज ते ल्हान भुरगे, हांव ते ल्हान भुरग्या वांगडा आयज बसून आशिल्लो पळोवपाक की कितें चल्लां तें. अरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक हे डिपार्टमेंट बेगीन दिवपाची गरज आहे. कितें 2-2 महिने ते काडटा ते एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक, ते आई वडील तांकां घेवन भोंवत आसता, ते कितें ते ह्या तरेन सरकार चलूं शकना. सरकारान खंय तरी अक्कल घालपाची गरज आसा. ते सरकारान म्हाजी अक्कल बी सारकी चलपाक गरज आहा न्ही की अशें घडटा. हांव मंत्री आसा त्या डिपार्टमेंटाचो, म्हणून हांव मुद्दम गेल्लो पळोवपाक की बाबा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटाक लोक म्हणटा 2-2 महिने लागता, कित्याक लागता ते 2-2 महिने. आयज तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय, हे सगळे गोष्टी बेगीन जावंक जाय. दॅट चायल्ड रिक्वायर्स हेल्प, दॅट चायल्ड हॅज टू बी गिवन हेल्प. द पेरेंट्स cannot be going for pillar to post put with recommendation to get a disability certificate. आयज आमी पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब सेंटर हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें आसा. म्हाजे जिवनान जे कितें परिवर्तन जालां त्या आदाराचेर हांव त्यो गोश्टी हांव लक्ष घालता. डॉक्टर जुवारी म्हणून मुंबयचो टॉप स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब डॉक्टर, हांव ताका मेळपाक वचपाचो ह्या दिसांनी. ताका मेळोन हांव ताका विनंती करपाक की 1 म्हयन्यान एकदा तरी यो, म्हणजे ते बुटॉक्साचे इंजेक्शन आमी ते सगळे गोश्टी आनी इवन एक तो मनीस आशिल्लो ते स्प्लिंट्स करपाक भुरग्यांक ते आमी फ्री ऑफ चार्ज गोवा मेडिकल कॉलेजान न्यूरो रिहॅबान आमी दितले. म्हणजे जशे जशे भुरगे वयर सरता ते स्प्लिंट्स आमी तांकां आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते दिवंक शकतले. म्हणजे ते वॉकिंग आनी हे सगळे गोश्टी तेंचो पॉस्चर हे ऑल दीस वील बी मेंटेन. टाउन प्लॅनिंग आसाच, पण टाउन प्लॅनिंग बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ज्या तरेची उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा हे आमी करता. आनी तुमी ते हायलायट करूंक जाय की खंयच्याय डॉक्टरान ECGचे चेंजीसाचे पेशंटान ताका जर कार्डियाकान धाडूंक ना ताका आमी सरळ आमी भायर मारतले. आनी हे हांवें स्ट्रिक्ट सांगला डॉक्टरांक की ते करपाची गरज आहा. सर्टिफिकेट 2 महिने लागते कित्याक सांगले न्ही, बसला हांव घेवन. रिझन कळ्ळें रिझन कळ्ळें म्हणजे ते तेंचो एक प्रोसिजर आसता, ते पयलींचो प्रोसिजर जायना. अरे 1 आठवड्या भितर ते दिवंक जाय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. कितें आहा ते व्हडलें. सर पूण आयज इतले प्रत्येक मनशाचे भुरग्याचे वेगवेगळे पॅरामिटर्स ते चेक करता आणि ते चेक करता जाल्यार एक दीस दिवन तांकां एक 20-20, 25-25, 30 भुरग्यांक क्लियर करपाची गरज सर आहा. पूण इतले लॅब्स कशे की आयज तुमकां वयचें पडटा. अरे लॅब म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? राव रे, तू राव. आयज तू म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? ओळ घालता. तुजी घरान रूम कितले? सांग रे. 3 रूम. तू 3 रूमान कितले फावट रावता? रोज भोंवत आसता न्ही, तशें म्हाका बी भोंवचें पडटा. सर पूण हे आमचे कडेन रूम 3 ना, सर पूण तितून हॉस्पिटल ते तितून अशें काम करता पळय तशें कांय आसना न्हू. तुमी बरोबर आहे रे, पण घरा ऐक रे, तुमी इन्स्पेक्शन ऐक करता रे, तुमचे त्यांचे घरान बी लक्ष दिवंक ना जाल्यार खंयचे ते हँडल सारखे चलनासता, खंयचे बल्ब वयता,
ते लक्ष घालचे So, पडटा पण ते घराचे हँडल यू कॅन गिव्ह एन एक्झाम्पल फॉर आमच्या हांगा बी आहा न्ही आतां खंयची तरी लिफ्ट चलना कितें करतलो मंत्री तुम्हीच न्हू सर मंत्री हांव असले म्हणून कितें सगळे मंत्रीच्या हातान नासता ते प्रोसिजर असता ते आयज हांवें म्हाज्या खर्चाक ते एप्रिशिएट तरी करा म्हाज्या खर्चाक 15 एअर कंडिशनर लायता हांवें म्हाका कोणी सांगला ते भुरगीं ती म्हाका ते पळोवन वचो ते ल्हान ल्हान भुरगीं आहा तेंचे टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय डॉक्टर म्हाका सांगता ते आसूंक जाय इट हॅज टू बी टेम्परेचर कंट्रोल सर प्लीज लुक एट द एअर कंडिशन एक चली लेडी आयिल्ली आयज तुमकां आयज आमचे ट्विटरार दिसतले ते ट्विटरार घालपाक म्हणून न्हू ती आयिल्ली ती पयलीं काम करतली शी डिलिवर्ड एट द एज ऑफ 49 नर्स शी टोल्ड मी बाबा तुजें सगळें बरें काम चल्लां पूण हांगा एसी आसूंक जाय the child, it impacts that child and that growth of the child if the temperature control is not proper. तो आशिल्लो तो पडत पडत ताका धांवडून घातले ते दोन्ही नर्सीन पण मेन म्हणजे तुम्ही लक्षात घेवंक जाय की हे सगळे गोष्टी जे आमचे जाता आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक मिडिया तुम्ही सक्रिय आणि तुम्ही कितेंय बरयल्यार हांव तुमकां सदांच सलाम करता कित्याक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही जे आमचे नजरेक हाडटा ते आम्ही वेगळे तरेन लोकां फुडें व्हरपाचो आणि एक्शन तेजेर घेवन काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसता and you have not come and seen the children because you can't everybody is not allowed inside you look at the children some children are even 700 grams some children what our doctors are doing is amazing job they are doing but they require that backup we require like Devi Shetty's hospital having about 40-50 bedded these incubators आता तांकां कितें जाय हांव जेन्ना वयता एका हांवें ठरयलां ते स्पॉट चेकिंग करताना एक डिपार्टमेंट वायज आमी ते करपाची गरज आसा म्हणजे देन यू गेट अ बेटर आयडिया एक्झॅक्टली वॉट्स हॅपनिंग टुडे सडनली आय वेंट टू द कॅज्युलिटी and there I found out I pulled up both my medical superintendents they are good officers but they also have to understand that this has to be implemented you cannot not implement it हे सगळ्या गोष्टी जावपाचे आयज आमचो अंकुश देसाय इंडोक्राइन बरो काम करता तेजो स्टाफ कमी आहा कितें करतले स्टाफ ताका बॅकअप दिल्यार तो वेगळे आयज डायबिटीज इतले वाडल्या गोंय राज्यांत तेजेर लायफस्टायल कंट्रोल वेगळे तरेन ताका जाय न्ही सपोर्ट सो म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की स्टाफ तुम्ही आमचो नेने आसूं काय कोणी आसूं ताका विचार ताका केन्ना फोन केला काय विचार हांव कांयच ना तुम्ही जे बरयता ना तो आपल्या बरयता न्ही ते कितें आसता मेन म्हणजे कितें आहा की तुम्ही जेन्ना बरयता हांव कांयच उलयना तेजेर आमी एक्शन घेता पयर कोणी 108 चे उल्लेख केलो हांवें ताबडतोब शोकॉस नोटीस धाडून दिले पण आमकां आयज परत सांगता VIP मुवमेंट खातीर आमचे 10 एम्ब्युलन्सीस ब्लॉक्ड आहा आम्ही कांयच करू शकना दॅट इज बाय टेकिंग देम ऑफ द रोड सो आय पुट अ प्रपोजल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आय विल टॉक टू हिम आय टेक टाइम फ्रॉम हिम सिट विथ हिम and request him that we need 100 ambulances in the state of Goa 10 we should be blocking for VIP movement while 90 we should use basically on the street so that our response time is less I have got a plan like I said the state cares and this plan will be a successful plan I know what I have to do and there are various agencies that are helping us with various modalities ते तुमकां प्रेझेंटेशन दिवन तुमकां अभिमान दिसतले की आमच्या राज्यान ह्या तरेचे गोष्टीचेर काम चल्लां म्हणून त्याच बरोबर टाउन प्लॅनिंगच्या संबंधित प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो आमी बॅलन्स डेव्हलपमेंटाचेर आमचे भर आसतले ज्युडिशरीक हांव सदां रिस्पेक्ट करता पण त्याच बरोबर आमकां ज्युडिशरीन आपले ओन डिसिजनाचेर स्टे हाडून 6 वीक आमकां जे दिल्ले आसा तेज्यान खुबशे वेगळे तरेचे मॉडिफिकेशन ट्विकिंग हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक बी दोगांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम म्हाजे केले वयतले कित्याक हांव ह्या भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री आहा पूण म्हाका एक्चुली तुजे ते कोण कोण तुमी कांय चॅनलांक ते इतले बरे हायलायट केल्ले आसा की कांय लोकांचे चुकीचे गोष्टी बी तुमी हायलायट केल्ले आसा नो प्रॉब्लम तांकां विधानसभेन योग्य उत्तर हांव दितलो Surprise visit in health department. In coming days, we will be able to see the surprise visit in TCP department anytime. Of course, TCP department, if anybody is having a separate shop that he has opened, then we'll have to put that shop to shut. But I'll tell you one thing: both these officers are fine officers, and you must understand TCP म्हणून ते सगळे गाजता सगळीकडे पयलीं कोणाचे शॉप ओपन आशिल्ले म्हाका खबर ना पूण म्हाजे शॉप ओपन ना रे बाबा हांव लोकांक मदत करता तू बी फायली हाडून दिल्यार मिडिया नांव क्लियर करून दिता